वेल पडून 10-12 दीस जाले. आमी पयलीं फॉरेस्टाक कळयले. ते येयले चयले गेले. ते म्हणपाक लागले आपणा कडेन पुरोवपा जावपा ना. मागीर परत आमी हेड ऑफिसान फोन केलो मडगांव. तेन्ना फॉरेस्टाची परतून गाडी येयली आनी तेन्ना 15-16 लोक घेवन येयलेले ते. तेन्ना तेंच्यांनी कांय करुना आनी नेवीन सांगलेलें आपूण तांकां हेल्प करता कितें मशिनरी कितें घालून आनी आपणाचो स्टाफ जाल्यार वचून दिता म्हणलो तांकां. हे पेपराचेर येयलेले decomposed'चेर. आनी आतां नेवी कांय एक्शनूय घेयना आनी फॉरेस्टूय कांय एक्शन घेयना आनी ताका आतां वास पडपाक लागला. तो वास पडपाक लागला थिंगा सगळे घोणी जावं शेवणी ताका कावडे बावडे सगळे चजयता. आतां कित्याक आतां घोणी वोणी फ्लायटाक लागून त्रास जातले तांकां. सगळे उडटले सगळे पत्तून येवन बसतले मांस काडटले तेजे. It's been rotting and there's been stinking smell coming, okay, and in the future I foresee some kind of birds, okay, and some bird hit as the airport area is just close by, okay, happen. So I think the necessary steps needs to be taken, and they had given an assurance, the Navy in fact had given an assurance saying that they will coordinate with the forest department and would look into the matter. But however the Navy has not even, okay, permitted the entry for them in the area, okay, for which they had to wait almost about an hour. The forest officials had to wait almost about an hour on the Navy gate.